गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। गोंयच्या दर्यादेगेर जाता हेडपी सुण्याचो पर्यटकाक त्रास, सर्वोच्च न्यायालयाचें निरीक्षण, पर्यटकाच्या सुरक्षे विशीं केलो हुस्को व्यक्त। फातोडा हाऊसिंग बोर्डात जाल्ल्या सुरी हल्लो प्रकरणात पुलिसांनी 4 जाणांक केले अटक। जाल्यार सगळ्या दोशीक धरल्या उपरांतूच कूड घेतले ताब्यात, फामिली सयत थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। गोंयच्या दर्यादेगेचेर बेवारशी सुण्याचो फटको पर्यटक आनी पर्यटनाक बसता अशें निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयान नोंद केला। गोंय आनी केरळ ह्या 2 राज्यांतल्या पर्यटनाचेर रस्त्यात सुण्याचो परिणाम जाता अशें न्यायालयान म्हणला। गोंयांत सुणे चावपाच्या घडणुकांमदीं वाड जाल्या। भौशीक सुवातेवेली रस्त्यात सुण्यांची समस्या सोडोवपा विशीं आपले निर्देश पाळपा विशीं अस्पश्ट प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्ले खातीर गोंया सयत कांय राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांचेर न्यायालयान खर शब्दांनी टिका केली। न्यायमूर्ती विक्रमनाथ, संदीप मेहता आनी एन.व्ही. अंजारिया हांच्या खंडपीठान दाखल करून घेतिल्ली स्वेच्छा याचिकेचेर सुनावणे मजगतीं सांगलें, हे समस्येची भौशीक सुरक्षा आनी आर्थीक नदरेन गंभीर परिणाम आसात। नुस्त्याक लागून सुणी दर्यादेगा कडेन आकर्शीत जातात, ताचो परिणाम पर्यटनाचेरूय जाता अशें न्यायमूर्ती मेहता हांणी सांगलें। थळाव्या आनी पर्यटकांक राज्यांत सुणे चावपाच्यो जायत्यो घडणुको घडल्यात, जाका लागून पर्यटन वाठाराची बदनामी जाता। मजगतीं सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिश्ठ वकील गौरव अगरवाल हांणी खंडपीठाक सांगलें, दर्यादेगेवेल्यान धरिल्ल्या सुण्यांक त्याच वाठारांत परत सोडपाक मेळचे ना। तांणी गोंय आनी हेर राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी सुण्यांचे समस्येचेर तोडगो काडपा खातीर उखलिल्ल्या पावलां विशींचो डेटाय न्यायालया मुखार सादर केलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। ओल्ड गोवा गांधी सर्कला कडेन चिंबलकारांनी महाआंदोलन केले। ह्या आंदोलनाक तांकां काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी तेंको दिल्लो। प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणाचे पत्र पर्यटन संचालकाक केदार नाईक अशें कशें जारी करूंक शकता असो प्रश्न आंदोलकांनी केलो। तशेंच योग्य पत्र मेळना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचो निर्णय चिंबलकारांनी घेतला। चिंबलाच्या वादग्रस्त प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल प्रकल्प आड सुरू आशिल्लो संघर्ष आनीक खर जायत चल्ला। शुक्रारा चिंबलाकार पणजेत महाआंदोलन करतले म्हूण कळ्ळे उपरांत पणजेत कलम 163 लागू केल्ले। ते खातीर चिंबलाकारांनी रातयात आंदोलनाची सुवात बदलून ते आंदोलन पोरणे गोंयांत दवरले। सरकारा कडल्यान फकत प्रसिद्धीपत्राच्या आदाराचेर आश्वासन मेळिल्ल्यान तिडकिल्ल्या चिंबलाकारांनी शुक्रारा पोरणे गोंया गांधी सर्कला कडेन आंदोलन केलें। आमची जमीन आमचो हक्क अशी घोशणा दीत लोकांनी आंदोलनाक गर्दी केल्ली। कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण व्हडलो पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। प्रशासन स्तंभ हो प्रकल्प सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत येता, तर युनिटी मॉल हो प्रकल्प पर्यटन खात्याच्या कार्यक्षेत्रांत येता। अशें आसतनाय पर्यटन संचालक केदार नाईक प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणाविशीं पत्र कशें जारी करपाक शकता असो प्रश्न चिंबलाकारांनी केलो। जो मेरेन संबंधीत खात्या कडल्यान अधिकृत आनी कायदेशीरपणान लेखी पत्र मेळना तो मेरेन सरकाराचेर विश्वास दवरचे नात अशी ठाम भूमिका चिंबलाकारांनी घेतली। फकत तोंडी आश्वासन दिवन आंदोलन थांबपाचे ना, जो मेरेन लेखी आश्वासन मेळना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले अशी शिटकावणी आंदोलकांनी दिली। 2 दीस पयली प्रेस नोट येलो, टुरिझम डिपार्टमेंटान प्रेस नोट काढलो की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ या दोन्ही प्रोजेक्ट्स चिंबलाच्यान शिफ्ट करता म्हणून। मागीर सीएमानूय स्टेटमेंट दिले। त्याच्यानंतर आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन क्लॅरिफाय केले की आमकां रिटर्न कम्युनिकेशन कांयच ना, म्हणून आम्ही आमचो हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू दवरलो आणि आयचे जे मीटिंग आसा तीय कंटिन्यू दवरली। ते जातकीर काल परत एक टुरिझम डिपार्टमेंटासून लेटर येता रातचे काल 10 सुमार लेटर येता
आणि त्या लेटराचेर केदार नायक जो टुरिझम डायरेक्टर आसा तो सायन मारता. पयलीं म्हटल्यार आमी ते लेटर आउटरायट रिजेक्ट करता. आमी ते लेटर एक्सेप्ट करिना आणि त्याची वेगवेगळी कारणां आसा. मजगती ह्या आंदोलनाक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांचे सयत हेर फुडाऱ्यांनी आंदोलकां वांगडा संवाद साधून तांकां तेंको दिलो. हे सरकार थळाव्या लोकांच्या भावनांचो विचार करिनासतना प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. लोकांच्यो भावना मतींत दवरून युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे दोनूय प्रकल्प स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटेन दिली. हे प्रकल्प प्रभाव क्षेत्रात येनात तरी थळाव्यांचे मागणे प्रमाण अधिकृत पत्र जारी केले. पूण आता ह्या विशयाचेर कांय जाण राजकारण करपाक सोदतात असो आरोप मंत्री खंवटेन केलो. आता वेटलँड थंय उरले, बाकीचे कंदे उरले. जेन्ना तांकां कळ्ळें की वेटलँड आनी कॅचमेंट एरियेन ना, आनीक नॅरेटिव्ह तयार जालो. पूण एकदा प्रश्न पडटा, हो पॉलिटिकल काय इश्यू ऑफ द पर्टिक्युलर मॉल. ते जेन्ना संवाद मुख्यमंत्र्या कडेन जालो, एक कॉन्शियस डिसिजन घेतलें की सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वी वील रिस्पेक्ट. आनी जरी सेटलमेंट एरियन आसलो, जरी हायवेच्या कुशीक आसलो, जरी कॅचमेंट एरिया आनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साच्या भायर आसलो, तरी सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आयकून प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल आमी शिफ्ट करुया म्हणून. आतां हें दिलें, ताज्या मागीर तांणी सांगलें की लेटर आमकां जाय. लेटरूय दिलें. सो आतां प्रश्न आसा की मुख्यमंत्र्यान एज अ हेड ऑफ द स्टेट हॅज कमिटेड एंड टोल्ड देम युनिटी मॉल थंय जावचो ना, अंडरस्टँडींग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. युनिटी मॉल प्रश्नाविशीं मुख्यमंत्र्यान जें कितें आश्वासन दिलां ताचेर आपल्याक विश्वास आसा. हो विशय मुख्यमंत्रीच बरे तरेन हाताळपाक शकता, अशें आमदार रुदॉल्फान सांगलें. प्रोटेक्ट जो आसा अजुनूय कंटिन्यू आसा. तेन्ना सरकार तांकां एश्युरन्स सुद्दां दिला की ते शिफ्ट करतले. सो हेजेर तुमी कितें म्हणटा? पळय सीएम आतां एश्युरन्स पळय दिला न्हू, तेजेर म्हाका विश्वास आसा. आनीक सीएमान सांगला पळय तशेंच जातलें. सो तुमी तेंचे कडेन उलयतले बी की ते एज्युकेशन करता ते फाटी घेवचो बी म्हणून? पळय तेंचे उलोवप सीएमा कडेन चालूच आसलें न्हू, तेका सीएम बरे भशेन हँडल करतलो. पूण सर ते म्हणटा की टुरिजमान जे लेटर दिला ते नाका म्हणटा आमकां. पळय आतां सीएमा कडेन उलोवन ते करूंक जाय बरे भशेन. आनी सीएम तेंचे सोंपलें करतलो. एक फावट तेणें पळय सांगलें न्हू की आपूण शिफ्ट करतलो म्हणून, ते 100% तो करतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुणय मानसवाड्यार लायटीचो खांबो पडून एका कामगाराक मरण आयलें. हो कामगार मूळ बिहाराचो आनी प्रकाश कुमार अशें ताचें नांव. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मानसवाडो कुणय वाठारांत वापरिल्ले नाशिल्ले 2 खांबे काडटालो तेन्ना एक खांबो ताचेर पडून ताका जाग्यारूच मरण आयलें. माड्डोळ पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामोय केलो. शुक्रारा विधानसभेत आश्वासन समितीची बसका जाली. या बसकेक अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्डो, आमदार विजय सरदेसाय, डिलायला लोबो आणि हेर समितीची वांगडी हजर आशिल्ले. कला आणि संस्कृती, शिक्षण अबकारी, रान खाते आणि हेर महत्वाच्या विशयाचेर चर्चा जाली. 3 वर्सां पयलीं सभाघरात दिल्ली आश्वासनां जाल्ली आणि अजून ती जावंक ना अशें आमदार विजय सरदेसायन सांगलें. 17 डिपार्टमेंटांची अश्युरन्सां चड करून एज अर्ली एज 2023 म्हळ्यार 3 वर्सां पयलींची अश्युरन्सां जी हावजान दिल्ली ताजी पुर्ती जाल्या काय ना हें चॅक करपाक अश्युरन्स कमिटीची मिटींग जाल्ली. आतां थंय हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आयले आनी पर्टिक्युलर अश्युरन्स, फॉर एग्जाम्पल आतां दर्या एक पंचायतीचो ग्रामसेवक सेक्रेटरी म्हणून कसो बसता. पंचायत डिपार्टमेंट कितें म्हणटा की आमचे कडेन शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा म्हणून आमी ताका बसयतात. मागीर ग्रामसेवकाचें क्वॉलिफिकेशन कितें आनी पंचायत सेक्रेटरीचें क्वॉलिफिकेशन कितें. आनी अश्युरन्स कितें दिल्लें मंत्र्यान की जंय सेक्रेटरी ना थंय आमी इमिजिएटली अपॉयंट करतले. आतां कितल्यो पंचायती आहा? 191 पंचायती आहा. आतां अजून मेरेन 3 वर्सां नंतर अश्यो पंचायती अजून आसा काय जंय सेक्रेटरी ना? विचारल्यार तांचे कडेन इन्फॉर्मेशन ना. पूण पंचायती आसात ह्यो आमी दाखोवन दिल्यो आनी चेअरमॅन ऑफ द कमिटीनूय दाखोवन दिली की ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक आहा राय म्हणटा ती पंचायत जंय सेक्रेटरीच ना. सो इन अदर वर्ड्स द डिपार्टमेंट इज पॅरलायझींग द वर्किंग ऑफ द लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडी. एज अ कमिटी चेअरमॅन म्हाका दिसता हांवें सगळ्यांक हायस्ट रिपोर्ट दिले आसले
We have not completed everything. We have completed till 24th session. जाल्यार तितल्यान गेल्या दिसता म्हाका. So 25, 26 उरला. So we are hurrying up. So आज meeting start जाली 4 o'clock, 4:30 start जाली, 6:30 कामा जाल्या. I can't keep the staff more than that. We have kept them for a long time, but hopefully we'll have a meeting. We have bi-monthly, we have meetings, sometimes monthly. We'll have another meeting fast to complete and some more assurances. But we'll submit the report next session. I will submit another report. बिरेस्तारा सांजे वेळार मध्य प्रदेशातल्या अलिराजपूर जिल्ह्यातल्या बोरी पोलीस स्टेशन वाठारात घरफोडीच्या साबार चोरयेचो तपास करपी गोंय पुलिसाच्या पंगडाचेर जामावान अचकीत हल्लो केलो. गोंयचो पुलीस पंगड बहादिया गांवांतल्या ताब्यात घेतिल्ल्या दुबाविताक घेवन परत गोंयांत येतना ही घडणूक घडली. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन गोंयांत दाखल झाले. तशेंच तांकां भाजपाच्या कार्यालयांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री तशेंच आमदारांनी येवकार दिलो. ह्या वेळार गोंयभरांतले भाजपाचे व्हडा संख्येन कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. हे वेळार कार्यकर्त्यां वांगडा तांच्यांनी संवाद साधलो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजप जिखून सत्तेर येतले असो दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो. गोंय प्रदेशाच्या वतीन सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव आमचे पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनजी हांचे खूब खूब स्वागत करता. नेटान ताळयो वाजून सगळ्या जाणांनी स्वागत करताय. पयलेच फावटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत माननीय नितीन नबीनजी हे गोंयांत आयल्या. तुमचो सगळ्यांचो उत्साह पळोवन नक्कीच भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्त्यांचो उत्साह एअरपोर्टा वयल्यान तो हांगासर तमाम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगासर आयल्यात. तांचे सगळ्यांचे स्वागत करता. 2 दिसाच्या कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेगवेगळ्या कडेन कार्यकर्त्यां खातीर आसा. ते सगळे कार्यक्रम सगळ्या जाणांनी अटेंड करचे आणि असोच उत्साह जो आसा हो 2 दीस तांच्या सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी दाखोवन दिवचो. परत एकदा तुमचो व्हडा प्रमाणात आसलेलो प्रेम भारतीय जनता पार्टीचेर आसात, नरेंद्र मोदीजीचेर आसात आणि आता नितीन नबीनजींचेर आसात. हो तुम्ही दाखोवन दिवचो हे सांगपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांचें स्वागत करता. आणि नक्कीच तांचें मार्गदर्शन हे आमदार, खासदार तशेंच कार्यकर्ते ह्या सगळ्यांच्या खातीर मेळटले. ते आमकां सातत्यात तांच्या लिडरशिपीच्या सकयल परत एकदा भारतीय जनता पार्टी 2027 गोंयांत सत्ता येतली आणि 2029 परत एकदा देशात आमच्या भारतीय जनता पार्टीचं सरकार येतले. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आणि भाजपाच्या सगळ्या आमदारां वांगडा बसका घेतली. ह्या बसकेक दर एकी आमदारा वांगडा सविस्तर चर्चा केली. येवपी विधानसभा वेंचणूक जिखपा खातीर रणनीती निश्चित केली. राष्ट्रीय अध्यक्षान सखोल मार्गदर्शन केले. तशेंच शेनवारा जावपी बसकेत ते कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनजी गोंयांत आयिल्ले आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या आमदारांची बैठक तांच्यांनी आता घेतली. पुराय पर्टिक्युलरली सगळ्या दलांच्या बरोबर तांच्यांनी 1-to-1 डिस्कस केली आणि पार्टीचे फुडलें इलेक्शन जिखपाच्या अनुसार 2027ची रणनीती
तांच्यांनी आतांच ठरयला, तांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केलें आनी ओवरऑल संघटनात्मक काम कशा पद्दतीन फुडें व्हरपाचें, लोकांच्या मदीं लोकांचें कामां कशा पद्दतीन करपाचें हाजेरूय तांच्यांनी मार्गदर्शन केलें. म्हाका खात्री आसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत पयलीच फावटी गोंयांत आयले. तांचें मोठ्या प्रमाणात स्वागत जालां. म्हाका खात्री आहा की आयज आनी फाल्यां 2 दिसां ते मॅक्झिमम कार्यकर्त्यांक फाल्यां तांच्या कार्यकर्त्यांच्या खातीर तालिगांव कम्युनिटी हॉलांत मिटींगूय आहा. ताका मोठ्या प्रमाणात त्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करता. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद शुक्रारा गोंयांत दाखल जाले. त्याच्या 3 दिसाच्या गोंय भोंवडेर ते गोंयच्या आपाच्या फुडाऱ्या वांगडा तशेंच कार्यकर्त्यांची भेट घेतले. पक्ष संघटन आनी येवपी विधानसभा वेंचणुकेचेर सविस्तर चर्चा करतले. गोंयांत आप पक्ष अदीक घटमूट करपाच्या दृश्टीन ही भोंवडी म्हत्वाची मानतात. पार्टी बोलो भारत माता की आमका जाय आमका जाय केजरीवाल आमका जाय. गोवा में कितने दिन का दौरा है, क्या विजिट है कुछ? मैं 3 दिन की गोवा ट्रिप के ऊपर आया हूँ. कल हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान साहब यहाँ पे आए थे और पिछले 15 साल से गोवा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है. एक मिनट 15 साल में उन्होंने केवल और केवल गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से सरकार चलाई है. गोवा के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं. हर जगह गोवा में प्रदर्शन हो रहा है. जैसे चिंबल में नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वहाँ के गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. पेडनेकर्स अपनी हेल्थ केयर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. मायन में विलेजर्स फार्मर्स जो हैं वो माइनिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही है. उसके विपरीत कल जैसे भगवंत मान साहब ने बताया कि पंजाब के अंदर हेल्थ केयर के क्षेत्र में दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हम लोगों ने हर परिवार को दिया है. वहाँ भी बिजली मुफ्त है, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही है, लोगों को पानी मिल रहा है. नाउ गोवा ऑल्सो वांट्स चेंज एंड आम आदमी पार्टी की तरफ लोग बड़े उम्मीद से देख रहे हैं. बेतूल ONGCत जाल्ल्या इंडिया एनर्जी सप्तकाची सांगता जाली. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग मुखेल सोयरे म्हण ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. ह्या सुवाळ्यात वेगवेगळ्या देशाचे प्रतिनिधी 75,000 परस मायज प्रतिनिधींचो वांटो घेतलो. इथेनॉल सारखे पर्यायी उर्जा स्त्रोत आपणायिल्ल्यान इंधन आयातीचेर आदारून रावप उणें जालां अशें IREDAO अध्यक्ष प्रदीप कुमार दास हांणी सांगलें. 2050 मेरेन संवसारीक तेलाची मागणी वाडपाक भारताचो सगळ्यांत व्हडलो वांटो आसतलो अशें तेल निर्यात करपी देशांची शिखर संघटना OPEC कंपनीच्या संशोधनांतल्यान दिसून येता. अशा OPEC संशोधन खात्याचे मुखेल अब्देराज एक इंडिया एनर्जी सप्तकाचे कार्यावळीत उर्जा धोरण, नितळ उर्जा, गुंतवणूक, उर्जा सुरक्षा आणि जागतिक भागीदारी हाचेर भर दिलो. आपूण भाजपात प्रवेश करतलो अशें आपूण केन्ना सांगुना म्हण आपाचो आदलो गोंय अध्यक्ष अमित पालेकार सांगता. आपूण खंयच्या राजकीय पक्षात सामील जातलो हाचो निर्णय सांताक्रूज, शिमला, मेर्शेचे लोक आपली फॅमिली आनी बरे मागप्याचो सल्लो घेवन घेतलो म्हण स्पश्ट केल्ल्याचें पालेकाराचें म्हणणें. भाजपा आड सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा अशेंय पालेकारान म्हणलें. भाजपात आपूण प्रवेश करतलो अशें आपणें केन्नाच म्हणुना. आपूण खंयच्या पक्षात प्रवेश करतलो हाचो निर्णय सांताक्रूज, चिमला, मेर्शेचे लोक आपली फॅमिली आनी बरे मागप्यांचो सल्लो घेवन निर्णय घेतलो म्हूण पालेकारान स्पश्ट केलें. अमित पालेकार आप पक्षांतल्यान भायर सरले उपरांत भाजपात वता म्हूण चर्चा सुरू आशिल्ल्यो. आपणें सदांच भाजपा आड काम केलां. मतां फुटिल्ल्यान भाजप गोंयांत सत्तेर आयला. सगळ्या विरोधी पक्षांनी भाजपा आड एकठांय येवपाची गरज आशिल्ल्याचें पालेकाराचें म्हणणें. आयकात. हे गजाल आसा पळय खंयच्या म्हाका अलायन्सेस इन द नीड ऑफ द आर. म्हाका पॉलिटिकल स्केपगोट करपाक खंय ना खंय तरी माय एडवोकेटींग
द फॅक्ट ऑफ पॉलिटिकल अलायन्स टू डिफीट BJP हें रिजन आसा अशें म्हाका अजून पर्यंत दिसता आनी आतां एक तर पक्कें दिसपाक लागलां कारण भारतीय जनता पार्टीचें जें सरकार हांगा जें आसा तें लोकांक नाका पूण ते पॉलिटिकल कॅल्कुलेशना खातीर खंय ना खंय तरी पॉलिटिकल स्प्लिटाक लागून जे डिफरन्सीस ऑफ हे आसता पळय ताका लागून वोट स्प्लिटाक लागून जे जाता ते जर बंद जातले जाल्यार आय थिंक इवन काँग्रेस पार्टी गोवा फॉरवर्ड RGP ऑल who say that they are against BJP will have to align in some form or the other and ते जर जातलो जाल्यार ते म्हाका दिसता मोमेंट आतां जावचें पडटलें एज यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट and as a leader of Congress, I urge that he should also impress upon the political party that he belongs to की हे अलायन्स फॉर्मेशन आतां जावपाक जाय अर्धाचो अनर्थ खंयच करनाका हांवें सांगिल्लें की म्हजें पॉलिटिकल डिसिजन ऑफ जॉयनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी वील बी टेकन बाय पीपल ऑफ सांताक्रूज चिमला मेर्शे जे म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा म्हजी फॅमिली आसा आनी म्हजे जे वेलविशर आसा थंयच BJPक जॉयन जातलो म्हणून हांवें म्हणून आशिल्लें आनी आतां म्हाका म्हणपाचेंय ना आमचो विरोध सदांच BJP विरोधान काम हांवें केलां BJPचे स्कॅम्स एक्सपोज करप BJPची जे वायट आसा करप्शन आसा तें एक्सपोज करपाची जबाबदारी आमी घेतिल्ली सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ जॉयनिंग सांगलें एक नवो मुवमेंट बिल्ड जाता तो हरवळ्या जाता हरवळ्याचो वॉटरफॉल सेव करपा खातीर हरवळ्या देव रुद्रेश्वराचें देवूळ आसा तें सेव करपा खातीर फाल्यां कमिटी बरोबर म्हजी मिटींग आसा लोकांक ह्या मुवमेंटाचें खबर ना बट देर इज अ मायन वीच इज स्टार्टेड ऑपरेशन जस्ट टचिंग हरवले वॉटरफॉल आणि टेम्पला कडल्यान 50 मिटराचेर आणि पांडव केव्ह जे आसा ताजे कडल्यान 200-250 मिटरा भितर बँक इट इज एन आर्किओलॉजिकल सेन्सिटीव सायट थंय एक मायनाची ऑपरेशन सुरवात जाल्लें आसा आणि दिस इज ऑब्वियसली विथ द ब्लेसिंग ऑफ द गव्हर्मेंट सो समवेर समथींग नीड्स टू बी नाव टेकन केअर ऑफ वो मोमेंट आमी फाल्यांच्यान सुरू करतले दीस मोमेंट इज टुडे विक्ट्री ऑफ पीपल आणि आज जर आमकां हरवळ्या आणि सगळे बसून हे करचें पडलें जाल्यार तोय मोमेंट आमी गोंयभर करतलो कारण भंडारी समाजाचें आराध्य दैवत म्हणून तेका आमी म्हणटा देव रुद्रेश्वर ताजेर घालो घालपाचो प्रयत्न सरकारान सुरू केल्लो आसा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. रोहित मोन्सेरात महापौर म्हण कायम रावतले काय विधानसभा वेंचणूक लढटले हे विशीं निर्णय पक्ष घेतलो जी वेंचणूक पयली घेतली ताचेर चर्चा करूया म्हण मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले रोहित मोन्सेरात पणजे नगरपालिकेचो महापौर म्हण कायम रावतलो काय येता त्या विधानसभा वेंचणुकेत देंवतलो म्हण पत्रकारांनी मंत्री बाबूश मोन्सेराताक प्रश्न विचारिल्लो रोहित परत या फावटी मेयर जातलो पार्टी डिसाइड नो पण तो मेयर म्युनिसिपालिटी उरतलो पहिले सध्या खंयचे इलेक्शन पहिले आहा ते पहिले सांग ना ते बरें लेट अस टॉक ऑन दॅट ना इलेक्शन तू ऑलरेडी बीजेपी इज फर्स्ट पहिले प्लॅन करता रे प्लॅन कितें आहा ते माझ्या मतीन आहा तुका सांगून कसलो फायदो ना ना पण अशें म्हणटा सुरावली गावात केंद्र सरकाराच्या प्रस्तावित नक्षा सर्वेक्षणाक सरावलीच्या थळाव्यांनी खर विरोध केला 3D नॅशनल जिओस्पेशल नॅशनल ब्रँड लेड सर्वे नक्षा येवजणे गांवच्या लोकांनी दुबाव उक्तायला तशेंच ही येवजण गांवात चालीक लावची न्हय असोय ठराव बसकेत एकमतान संमत जाला पळयात शुक्रारा सुरावले गावात खासा बसका जाली सुरावले गावातल्या थळाव्यांनी केंद्र सरकाराची 3D जमीन सर्वेक्षण येवजण नक्षा हाजेर खर तिडक उक्तायली मुखेलपणान शारा खातीर आशिल्ली ही येवजण गांवगिऱ्या सुरावले वाठारात कित्याक चालीक लायता असो प्रस्न गांवकारांनी मांडलो पंचायतीन आपयले खासा बसकेत राज्यभर एकसारको सर्वेक्षण करिनासतना वेचून काडिल्ल्या गांवची निवड करप अन्यायकारक आसा अशें सांगून गांवकारांनी हे सर्वेक्षण खरपणान न्हयकारले तशेंच पारदर्शकता नाशिल्ल्याचो आरोप करून भूंय सर्वेक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक गांवकारांच्या रागाक तोंड दिवचे पडले राज्य सरकारान गोंयभर एकसारको सर्वेक्षण करचे बगर सुरावली ही येवजण चालीक लावची न्हय असो थाराव बसकेत पास जालो Definitely, conveying all these things to our superiors and we will come to a better decision. So, the vision behind this Naksha project is that all the urban areas of the country have to have correct records. So now the technology has been changing, also the land use has been changing. So what the government thought that we should have proper records for all the properties for the country. But since India is a huge country with diverse terrains and diverse people, it was decided to take it up as a pilot in 150 ULBs across the country. Because why have you put here and not taken Betalbati? Why have you not taken Kulva? Why is only Sarauli picked out from here? That's my question. So एका कितें हा मारगांवचो उतर फकत मारगांव
मार्गांवचो सेपरेट आता कशें आसा मार्गांव तें सुद्दां मार्गांव तुमचे सेरावली विलेज आहा न्हू सेरावली विलेज सुद्दांली एज पर सर्वे रेकॉर्ड्स आज तुमकां सर्वे रेकॉर्ड तुमचो प्लॅन आहा विलेज प्लॅन ऑफ सेरावली तसोच तुमकां न्यू प्लॅन मेळटलो विलेज प्लॅन ऑफ सेरावली for modernization. Take entire state of Goa. survey should be done by the state government, not the central government. Yeah. Because in 1972, the state government had done the survey and not the central government. Why do I say state government is? Because the central government takes all the information about our villages and churches, temples, mosques, and then they do what they want. They get the information directly from the चार-पांच जण पंचायत आनी तुमी सीमा तुका सांगता तुमगे बॉडी मिटिंगे रेजोल्यूशन घे आनी धाडय दॅट वी डोंट वांट दिस अवे बिस्टेक बोस नाकाय आनी सगळें आमी तुमकां सांगपाक पडटा व्हेरी सॅड सिट्युएशन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. घोगळ हावसिंग बोर्ड सुन्नी किलिस्तान मशिदी भायर अली कलंगर खान हाचो चाकू हल्लो जालो. उपरांत ताका उपचारा खातीर दक्षिण जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केलो, मात ताका उपचारा वेळार मरण आयलें. फातोर्डा पुलिसांनी घडणूक थळार वचून खुनाचो पंचनामोय केलो. ह्या प्रकरणात अक्रम खान, उमेद मकानदार, आलम सय्यद आणि लतीफ सय्यद ह्या चारूय दुबाविताक अटक केली. उपरांत सगळ्या दोशीक धरल्या उपरांत कूड ताब्यात घेतले अशा अलीच्या फामिलीन आणि थळाव्यांनी मागणी केला. पळयात पुराय बातमी. ॲक्च्युली काल राती त्यांच्यानी त्यांची एक मीटिंग झाली दिसता. ऑपोजिट त्यांच्या आधी एक मीटिंग झाली, त्यांची प्लॅनिंग झाली. प्लॅनिंग जाऊन हे आयज त्यांच्यानी फ्रायडे आफ्टर नमाज त्यांच्यानी एक क्रायम केला आणि हितून हा अक्रम म्हणतो तो तेणे ताका सुरी मारली आणि तितून महबूब मकानदार आहा आणि हितून प्लॅनिंगान आहा मेन म्हणटा तो साबीर खानूय आसा. हितून साबीर खान, अल्ताफ, आलम, मागीर तो रिजवान मुक्ता एकला आणि तितून आनी एकले थोडे जाण आहा. ते ग्रुप करून त्यांच्यानी प्लॅनिंग करून आफ्टर CSI वयतकच किंवा प्रॉब्लेम बी सगळो सॉर्ट जाल्लो, कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्लो. PSI जसो गेला ताका त्यांच्यानी सुरी मारली. आमी आता हांगा न्याय मेळपा लागून रावला. 15 जाण आसा न्हू अरेस्ट तुमी तांकां करना जाय पर आमी ते बॉडी कशेंच काडपाना, बॉडी आमी तशेंच दवरते. ते मागीर तुमी पळोवन घेवपाचें कितें जातलें तें, आमी कितें करता तें तुमी घेवपाचें कितें. सगळ्यांक अरेस्ट सगळ्यांक अरेस्ट करपाचें मागणी आसा. एक सीएम आमी रिक्वेस्ट करता, सीएमाकूय आमकां प्लीज ते डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमची एक रिक्वेस्ट आसा की ते 15 जाण कोण आहा प्लॅनिंगान तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करचे. बाब दामू नायका पासून आमी प्रेसिडेंट बाब दामू नायका पासून रिक्वेस्ट मागता हे मातशे हितून ह्या मॅटरान पर्सनली मातशे हावसिंग बोर्डाच्या मॅटरान मातशे पर्सनली पळोवपाचे. फुडें करता ते मेंटल सर्टिफिकेट हे ते म्हणून दाखोवन वयता. ते कितें करता तेका यूज करता. अल्ताफ तो महबूब आनी तेगे भाव ते सगळे गुंडा भशेन करता. एवरी टायम फर्स्ट टायम न्हू हेजे पयलीं सुद्दां तेमी सुरी हाडला, आमी दोळ्यांनी पळयला. आमी आख्खे कितले वाड्याचे कितले आहा न्हू सगळे स्टेटमेंट दितले. 100 जाणां सुद्दां आसा आमचे कडेन, सगळे आमी स्टेटमेंट दितले. आमी ओके वचपाना कित्याक तेंगे कित्याक ते आमकां केन्ना मेळपा जाय. आणि कितले जे 15 जाण कोण अरेस्ट कोण काय करना तो धांवना. तेमी काय केला म्हणून तो हांगच्यान धांवला, बोरी पर्यंत धांवला तो. आमी बोरी पर्यंत फाटले लागला बा बेश्टे कोण धांवना, कोण मनीस करना पळय तो धांवना. तो कितना धांवला. अब तक कितने अरेस्ट हुए थे? देखिए एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था स्टैबिंग का, तो जो इंजर्ड आदमी था उसको हॉस्पिटल लेके गए थे. उस टाइम पर बाद में हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई. तो उसके बाद हम लोग उसमें 302 का मर्डर का एक केस रजिस्टर कर रहे हैं. अभी तक फिलहाल हमने 2 लोगों को अप्रीहेंड किया हुआ है और उसमें बाकी लोगों का इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कौन इन्वॉल्व है, क्या कैसे हुआ. तो उसमें जैसे ही हम केस रजिस्टर करते हैं आगे और लोगों को अरेस्ट करेंगे. अरेस्ट हुआ उनका नाम क्या है सर? अरे उसका नाम मैं आप लोगों को देता हूँ. सर वो अभी लोग बता रहे हैं कि 15 जन शामिल थे, उनको अरेस्ट किए बगैर वो बॉडी नहीं लेंगे.
इसमें हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं और जिसका नाम आएगा हम उनको सबको अरेस्ट करेंगे। और वो बोल रहे कि जब वहाँ अटैक हुआ तब उधर पुलिस खड़ी थी, जो पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया, वैसा भी स्टेटमेंट देखिए उसमें रेगुलर है, फ्राइडे के टाइम पे थोड़ा सा इशू रहता है तो हमारा पुलिस का प्रेजेंस वहाँ रहता है, तो उसमें हम लोगों ने देखा तो उसमें और दूसरी जगह पर इंसिडेंट चल रहा था तो पुलिस वहाँ पर इंगेज थी। बाकी अगर ऐसा है तो हम लोग इसमें और इसको फिलहाल थोड़ा सा जांच करेंगे, अगर कुछ आता है तो उसमें फर्दर एक्शन है। एक्यूज जो है उसके पास कुछ मेंटल होने की सर्टिफिकेट है, इसके वजह से हर बार छूट रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने ये किया है। इसका विल लुक इनटू इट। मर्डर वेपन मिला सर? मिल गया, रिकवर हो। आवाज गोयचो बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता। अशाच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन गोंयांत दाखल जाले, तशेंच तांकां भाजपाच्या कार्यालयात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री तशेंच आमदारांनी येवकार दिलो। ह्या वेळार गोंयभरांतले भाजपाच्या व्हड संख्येन कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार कार्यकर्त्यां वांगडा तांच्यांनी संवाद साधलो। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजप जिखून सत्तेर येतलो असो दावो ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो। पोरणे गोंयांत गांधी सर्कला कडेन चिमलकारांनी महाआंदोलन केलें। ह्या आंदोलनाक तांकां काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी तेंको दिलो। प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणाचें पत्र पर्यटन संचालक केदार नायक कशें जारी करपाक शकतात असो प्रश्न आंदोलकांनी केलो। तशेंच योग्य पत्र मेळना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचो निर्णय चिमलकारांनी घेतला।